बापा सोमेस्तामी जमल्या संतोष भरीत काळजा तुका हसिता जेजू क्रिस्ता मोका पवित्रज्ञ संगीत सोडवणेच्या देण्या तुका दिन वाजता भुरगी आमी तुझी तुझे सरशी येऊ काकुदाया तुझी भक्ती नियाता उतर तुझे आयकोन जिनी आमची बदलू जीविताचे वाटे फुडे समकता तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दीस दिवं आज परत एक मंगळार आमकां देवान दिला त्या खातीर आमी अर्गां दिता सांजुदाच्या ह्या पुणशेताक तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां सगळ्यांक हांव स्वागत करतां आयचे मीस वेटोवंक आराधन करूंक आमच्या सांगाता आसात फादर रोशन डी कुर्ना ते YCS मँगळुरू DSCचे डिरेक्टर ते जावन आसात तांकां तुमच्या सगळ्यांच्या नांवार हांव स्वागत म्हणटा तशेंच तांच्या सांगाता सहभेटोवणी करतात फादर आल्बन डिसोजा ते निवृत्त याजक तांकांय तुमच्या नांवान हांव स्वागत म्हणटा आनी आयच्या मिसाक ते सवा हे परी आसात अर्गामी स्थितात मॅक्सन टावरो आपल्या बर्थडे संबंधी सांतेकट्टे चार्ल्स रोड्रिगस पालडका केविन क्रिस्टोफर सराव इस्रायल पावलीन सल्डान आनी कुटुंब निड्डोडी शालिनी कोरिया आनी कुटुंब निड्डोडी इशाल मस्करेनास नेल्लिकार निकोले फुट्राडो USA जीवन ग्लैनिस मस्करेनास किरेम IV रोड्रिगस पक्षिकेरे रोशन डिसोजा तोक्कोट्टू अनिता फर्नांडिस नित्या दारवाडो प्रमित फ्लेविया वेगस वामंजूरू रिचर्डसन रेश्मा डिसोजा मुदरंगडी नॉर्बर्ट जॉयस डिसोजा मुदरंगडी प्रत्येक ते बसत मीस भेटयतात आशा सिल्विया डिसोजा दुबई प्रवीण जेनेवी फर्नांडिस मिलाग्रेस फादर सुनील डिसोजा बज्जोडी रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटा मियार निकोले फुटाडो USA फ्रेडरिक आल्बुकर्क फेरार सेलिन लुईस लानफुलवाडो आनी लेनिन डिसोजा आनी कुटाम दुबई रीनमा डिसोजाचे बाळंतेर बऱ्या तरेन जावंक घरच्या आल्मा बसत मीच पडयतात चार्ल्सन रोड्रिगस पालडका मेटिल्डा रेगो किरेम गिल्बर्ट डिसोजा देवादीन बेनेडिक्ट फर्नांडिसाच्या आत्म्या बसत मीस पडयता ग्लाडीस आरान्ना मुंबई देवादीन विन्सेंट गोवियसाच्या आत्म्या बसत मीस पडयता लेनी पिंटो तलपाडी देवादीन स्टॅनी आनी जॉस्पिन फायसाच्या आत्म्या बसत मीस पडयता सिंथिया डिसोजा देवादीन वॉल्गा आनी वॉल्टर फायसाच्या आत्म्या बसत मीस पडयता सिंथिया डिसोजा देवादीन इजिदोर डिसोजा आनी रुफिना पिंटोच्या आत्म्या बसत मीस पडयता गिल्बर्ट डिसोजा हांच्या सगळ्यांच्या इरेन बसवतो आनी तशेंच ती अर्गां दिसता आसतना देवाक अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो सोम्याच्या पांयांतळी एकटाम सावन आमी एकठांय जाल्या सांजूद अमरिफात देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काड अर्गां बलिदान भेटोवंक आनी सांगताच आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर इराद्या खातीर मागोवंक ह्या पुणशेतांत एकटाम सावन आमी एकठांय जाल्या दिसपट्ट्या जिविताची ल्हान ल्हान दयाळायेच्यो करण्यो आमकां पेल्याच्या जिवितांत एक उजवाड कशें आमी दिव्येत म्हणलें चिंताप आयच्या सुवार्ते मरिफात जेजू आमकां समजोवचें प्रयत्न करता आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमी सोम्या लागीं मागया आमच्या जिवितांत दयाळायेच्या करण्याक सडीत महत्व दिवंक आनी आमरिफात क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोवंक हें युकरिस्ताचें बलिदान आमकां हर एकल्याक कृपा देणी फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें जावन दी हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचो एक घडी बरोकडास काडया सोम्या लागचें बक्षान आमी मागया पातकाची दुखतरण सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडाव सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांस जोदतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. तुज्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशाक्य प्रतिमेचेर तुजी पवित्र सबाळ वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांपावलून तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, ही एक सांगणी खरी. जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता तो उत्तम कामाक आशेता. देखून एक धर्माध्यक्ष जाय जंय निर्दोशी आपले एकलेच पतीनेक विश्वासी रावता. तो हळद सांबाळतलो, शाणो, घनेस्त, हेरांक स्वागत करतलो आनी निपुण शिक्षक. तो बेबदो आनी हरामी जायनाय. बगर न्याय जगणी सुकोवन सादो आनी समाधानी ताणें जाय जंय. दुडवाक लबदल्लोय तो जायनाय. आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यां तावन विधेयपण घेतलो, मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जाय जंय. जर एक मनीस आपलेंच कुटुंब बरेपणी सांबाळूंक शकना तर तो पवित्र सभेची जतन कसो घेतलो. तो आयले वारस क्रिस्तांव जाल्लो तसलो जावंक नजो. कित्याक तो गर्वान बरोवन देवसारात मागून घेतलेले शिक्षेक पात्र जायत. तितलेंच न्हय, बरे मर्यादेचो म्हणून अक्रिस्तांवां मदें नांव वेल्लो तो जाय जंय. नांतर तो अपकिर्तेक पात्र जायत आनी शेकी देवसराच्या पासान सांपण पडत. हेच परी सभेचे सेवक बरे सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जाय जंय. तांणी लेखवर्त पियोण्याक जावं दुडवाचे आशेक जावं लबदल्ले जायनाय. नितळ अंतस्करणान बावर्थाचे घूट सांबाळून धरतले तसले ते जाय जंय. तांकां पयलें वरोन पळय जंय. तवळ तांचे सालीन ते आक्षेपवेण म्हणून कळोन आयल्यार मात्र तांकां सेवक म्हण नेमक करयेत. तांच्यो बायल्यो सयत मर्यादवन जाय जंय. खबरळी जायनासता हळद सांबाळटली आनी सर संगतींनी विश्वासी म्हूण तांणी दाखय जंय. एक सेवकान एकले स्त्रियेचो पती जाय जंय. आपलें घरदार आनी आपल्या भुरग्या बाळांक बरें करून सांबाळूंक शकतलो ताणें जाय जंय. अशें सेवक जावन खरी सेवा करतले आपणाकच एक बरें स्थान आनी जेजू क्रिस्ता विशान धैर्यान उलोवचे हक्क जडूंक पावतले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सतानी तिचे वाटेन हांव चलतलो. सतानी तिचे वाटेन हांव चलतलो. दयानी नीती विशीं हे म्हजें गीत. तुका सर्वेस्परा ते हांव रसून गायता. संपूर्ण कायचे वाटेन
सतनितीचे वाटेन हांव चलतलो. म्हज्या घरांत सतानितेचे वाटेन हांव चलतलो. खंयचीच वायट चाल म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरचो ना. सतनितीचे वाटेन हांव चलतलो. सतनितीचे वाटेन हांव चलतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. वडी एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जेजू नाईन नावाच्या एक शाराक गेलो. ताच्या शिसांनी एक व्हड लोकां जमय ताचे संगता गेलो. शाराच्या दडवट्याचे पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हणून भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो एक व्हड जमो तिचे संगत आसलो. सुम्या तिका पळयताच ताचें काळीज कनवळ लायेन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सर तंबाक ताणें हात लायलो. कांदेली थंयच उबे रावले. तवळ जेसून म्हळें, तरणाटे हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय येदीन केलो. सुमेस्त भियेली आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली, वडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतर हे वागणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, आमी आयकल्ल्या सुवार्तेचो मोठवो नियाळ करूंक प्रयत्न आमी करया. आमी आयकल्लो वांचेल लुकास वांचेल अध्याय 7 आनी थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा तें घडीत जेजून नाईन शहरांत वा त्या जाग्यार एका विधव स्त्रियेच्या पुताक जिवंत करचें तें घडीत. पवित्र पुस्तकांत आमकां 3 जाग्यांनी वा 3 वांजेलिस्त एक एक गडितां जेजून जिवंत केल्लीं गडितां आमच्या मुखार दवरतात. मत्तेवाच्या वांजेलांत आमकां जेजून जायरस नांवाच्या एका व्यक्तीच्या भुरग्याक जिवीत दिल्लें. ताच्या उपरांत लुकाच्या वांजेलांत आमकां नाईन शहरांत विधवेच्या पुताक जेजून जिवंत केल्लें आनी जुआंच्या वांजेलांत आमकां जेजून लाजरसाक जिवंत केल्लें. अशें ही 3 गडितां जेजून जिवंत केल्लीं गडितां आमकां सुवार्तेंत वाचूंक मेळची. नाईन म्हणलें शहर खंयसर आसा. हें शहर नजरेताच्या 5 मैलां पयस आशिल्लें वा नजरेतावन एक 5 मैलां पयस आशिल्लें एक ल्हानशें शहर म्हणयत. जेजूचें मिसांव पयण आरंभ जाल्लें म्हणजे लुकास वांचेल अध्याय 7 म्हणटा आसतना जेजून 4व्या अध्यायांत जेजून ताचें मिसांव पयण मुखारसून येवनूच आसा आनी 7वो अध्याय म्हणटा आसतना सडावताचें पयण मुखारसून येवनूच आसा. आनी एकाच फाल्यां जाग्यार म्हणजे नाईन म्हणल्यार शहरांत तो पावता आसतना हें गडीत थंयसर घडलें. लूक वांजेलिस्त मात्र आमकां हें गडीत आमचे मुखार दवरतात, सोडल्यार उरले 3 वांजेलिस्त आमकां हें गडीत आमचे मुखार दिनात. ह्या गडितांत विशेशता कितें? ह्या गडितांत एक विधव स्त्री आसा. विधव स्त्रियेचो पूत मरण पावलेलें गडीत. सो तिचें एक सन्निवेश तें भोगणां आमी समजूंक जाय. एक विधव स्त्री प्रस्तुत काळार विधव स्त्रियांक सिंत्या ती शिकप जोडलेली आसात वा कुटुंबांत तांच्या थंय इल्ली बरें फालें वा ग्रेस्तकाय आसा जाल्यार तांकां तितले कश्ट मारिनात. पूण चिंत्या ती दुबळी आसात जाल्यार तांची स्थिती आमी समजता. जेजूच्या काळाक फाटीं गेल्या जाल्यार ही स्थिती आनी गंभीर आसली म्हणयत. कित्याक एक पोटी तिचो पती मरण पावलो म्हण जाल्यार
ताच्या उपरांत तिका त्या घरांत तितलो व्हडलो सन्मान जावन दी, तिका त्या घरांत तिचें अस्तित्व जावन दी म्हणलें ना. आनी देखून तिणें घर सोडी जाय पडटा वा तिणें भीक मागोवन जिये जाय पडटा, तले सन्निवेश एका विधव स्त्रियेचे. आनी चिंत्या तिका एक पूत वा भुरगीं आसा, धूव आसा जाल्यार ती तिची जतन घेते आसली. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार तिचो पूतय मरण पावला. आनी अशें म्हणटा आसतना ती विधव स्त्रियेचें खंत वा एका रितीचें दूख आमी समजूंक शकता. आनी असले एका सन्निवेशांत ती आसली, आपल्या पुताची निर्जीव कूड घेवन मातयेक पावंक म्हणून ती वाटेर वेता आसतना जेजू तिका भेटता. आनी आमरिफाद थंयसर एक नवें एक गडीत आमकां हर एकल्यांक एका रितीन अजापी गडीत म्हणले बरी आमी तें समजूंक शकता. सुवार्थ आमकां ही 3 गडितां आमचे मुखार दवरतात जाल्यार पुर्ण्या सोल्ल्यान ती आमकां 2 गडितां असलींच 2 गडितां आमचे मुखार आमी उगडासाक हाडूंक प्रयत्न करयेत. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत आनी रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत एक गडीत एलिया प्रवाद्याच्या जिवितांत घडलेलें आनी एक एलिशा प्रवाद्याच्या जिवितांत घडलेलीं 2 गडितां आमकां वाचूंक मेळटात. एलिया प्रवाद्याचें गडीत ते गडीत आमकां उगडासा काडयेत. रायांचे पयल्या पुस्तकांत जारेफात थंयसर त्या गांवची विधव स्त्री, तिका एकलो पूत आसलो आनी एलिया प्रवादी तेनेच्यान पाशार जाता आसतना दुकोळ आसलो त्या गांवांत. तिच्या घरांत कांय ना, पीठ आनी इल्लें तेल आसलें. प्रवादी पाशार जाता आसतना तो उदक इसारता, म्हाका पिवंक उदक दी. उदक हाडूंक ते भितर गेल्ल्यानच तो प्रवादी म्हणटा म्हाका एक खावंक कांय दी, एक बकरी मनी करून दी. आनी ती विधव स्त्री म्हणाली इल्लें पीठ इल्लें तेल आसा, हांव आनी म्हजो पूत खाता आनी उपरांत आमी मरतले, हांव कित्याक खाण ना, दुकोळ पडला. पूण प्रवादी म्हणटा तुका देव फावो करतलो. आनी आज्या पिरितीन दुकोळाखेर जाता म्हणसर तांच्या घरा पीठ आनी तेल उणें जालें ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. पूण मुखार सून वेता आसतना तिचो पूत आसलो मरण पावुल्लो आनी त्या वेळार एलिया प्रवादी थंयसर देवा लागीं दिंब्यांनी पडून मागणें करता आनी ह्याच्या मागण्याचो फळ जावन त्या विधवेचो पूत जिवंत जाता आनी अमरिफात विधव परत एका नव्या बरोशान भरता. एलिशा प्रवाद्याचें जिवीत आमी पळोवया. एलिशा प्रवादी रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळचें. 4थ्या अध्यायांत तें गडीत आमकां मेळटा. शुनामायट वा शुनामाची स्त्री आनी ती क्रिस्त स्त्री ती उतार प्रायेची आसली, पूण तिका भुरग्यांचें देणें नातलें. आनी एलिशा प्रवादी देवा लागीं मागता आनी बेसांव दिता आनी अमरिफात तिका भुरग्यांचें देणें फावो जाता. पूण मुखार सून वेता आसतना तो भुरगो पिडेंत पडता आनी मरण पावता. आनी ह्या वेळार परत त्याच घरा एलिशा प्रवादी पावलोलो. ही स्त्री आपणाच्या भुरग्याची निर्जीव कूड व्हरून एलिशा प्रवाद्याच्या कुडांत ताच्या गजडे वयर ती दवरता आनी भायर येता. एलिशा प्रवादी त्या कुडा भितर गेल्ल्यानच देवा लागीं मागणें करता आनी हाचो फळ जावन त्या भुरग्याक जिवीत फावो जाता. आनी अशें ही 2 गडितां आमकां पवित्र पुस्तकांत जिवीत मेळ्ळेलीं गडितां म्हणले बरी आमी एक विश्लेशण करूंक आमकां आयच्या दिसा उलो आसा. मग चैस्तानो एक भिकारी एका बेकरीच्या मुखार रावून आसलो खंय आनी बेकरीच्या भितर पळोवनच आसलो. तो भुकेवन आसलो मनीस. 2-3 दिसां ताच्या पोटाक कांय खाण नातलें, कठीण भुकेन आसलो तो. आनी त्या बेकरींत थंय ब्रेड आनी पळोवन आशेवन आसलो म्हाका कोण म्हण इल्लें कांय खाण दीत कोण ना म्हणून. आनी एक स्त्री त्या बेकरी भितर वेता, तिका गरज आसले थोडी पक्वान ती खाण घेता आनी अशें भायर येता आसतना तिची दिश्ट ह्या भिकाऱ्याचेर पडटा. आनी ही तिच्या पोत्यांत तावन एक ब्रेडाचें पॅकेट काडून त्या भिकाऱ्याक ती दिता. आनी तो वेळ तो भिकारी त्या स्त्रीयेक अशें सवाल करता खंय, बाये तूं देवाची पतीण गी म्हणून. आनी तो वेळ ती स्त्री म्हणाली खंय हांव देवाची पतीण न्ही बगार हांव देवाची एक धूव म्हणून. मगाच्या इश्टानो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत दयाळेच्यो करून आमकां देवाची धूव वा पूत करतात. देवाची धूव वा पूत दयाळेच्यो कन्यो आमी विविध रितींनी नियाळ करयेत. पूण एक कितें आयच्या सुवार्थेंत आमी दिश्ट घालता आसतना त्या विधव स्त्रियेच्या जिवितांत जेजून एक दयाळेची करणी केली आनी असो फळ जावन ती स्त्री एका रितीन नव्या बरोशान भरता. दिसपट्ट्या जिवितांत
आमकां कोणायकी जिवीत दिवंक जायना, आमी कोणायकी जीव करूंक जायना तें आमी समजता, आमकां हर एकल्याक आमी समजता, आमचे लागीं ती सकत ना. पूण आमच्या जिवितांत निराशेच्या वाटेर आसलेल्या व्यक्तीक बरोवशाच्या उतरांनी आमी जिवंत करयेत. मरणाच्या घरा आमी भेट करन मरण पावले वा दुखींत आसलेल्या त्या कुटुंबाक बुजवणेच्या उतरां मरिफात आमच्या मागण्या मरिफात सांगतपण दिता आसतना थंयसरी एका रितीन तें नवें जिवीत त्या कुटुंबांत उपसता म्हणयेत. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्यो ल्हान ल्हान करण्यो आमी कितें करता, जावंक पुरो एक पिडेस्ताची भेट, जावंक पुरो खंय आमी वाटेर वेता आसतना एक दुर्बळ्या कांय इल्लें खावंक दिवचें, जावंक पुरो आमी बरें कांय रांदलां, आमच्या शेजारी एक दुबळें कुटुंब आसा, आमी रांदिल्ल्यान तिल्लें टिफिनेंत घालून तांकां दिवचें. हें पुरो ल्हान ल्हान आमचे दिसपट्ट्या जिविताच्यो करण्यो, ह्यो दयाळ्याच्यो करण्यो म्हणटा आमी. आनी हें करी जाय जाल्यार आमी कांय डॉक्टरेट करीचें म्हणना, आमी शिकपी जायचें म्हणना. सादे व्यक्ती सादे चिंतपांती आमी आमच्या जिवितांत असल्यो ल्हान ल्हान करण्यो पेल्याच्या जिवितांत एका रितीचो संतोश हाडूंक आमी शकता. जेजून आयच्या दिसा केल्ली ती ल्हानशी करणी त्या स्त्रियेच्या जिवितांत एक नीज संतोश आसा करच्या कारणाची जाली. आमच्या जिवितांत आमी देवाची भुरगीं वा जेजूची भुरगीं म्हणून आमी वलायता जाल्यार, क्रिस्तांव म्हणून आमकांच आमी वलायता जाल्यार असल्या ल्हान करण्यांतय आमचें गमन वरच्याक आयची सुवार्थ आमकां आपण दिता. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या काळजांत तेंचो समी आमकां हर एकल्यांक ही कृपा फावो करून दी म्हणून जेजू लागीं आमी मागया. आमेन. दिता तुझ्या हातान सोम्या, स्वीकार करतो म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वोस म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वा तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वा तुका अर्पुच्यो. म्हज्या मोगाचनो आमी भेटोवचें ही बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाच्या महिमेक तुमच्या अख्ख्या सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदुतां सांजोदन आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे सडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तिचें सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुण आसा ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनयादीचेर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर,
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गी तुका जय हो सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय हो सर्गी तुका जय हो सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कस्टमरांचो सुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परीच्या वाणसतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या आशिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडता सुगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुका अर्गां दिवंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमुखांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोळपणें फावो कर आमा समेस्नी दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरे देवाचे माये संगती बगेवन सुजेची सपोती बगेवन धर्मदुतां आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजून आमकां शिकयलेलें प्रार्थन आमी सांगता भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायट विघ्नांतले आमकां सदांच निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतलें वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पूण सुमेस्तांच्या बवाडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ
तुझे येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जीवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे मोगा सुगुर्तु जावन एकामेकाक शांती दिव्या देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्त तुझी कूड आणि रगत आम्ही आता सिंकवता ती आमच्या जडतेने कास्तबले जावं तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशीच कुठे भलायक्याने वकाच हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपण लाभला आमी सर्व सुभागी सुमिया तुमचे म्हाका फावना उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन. जेजू मोगा जेजू दया मुझे दयें काशिता स्वागत का काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता जेजू मोगा जेजू दया मुझे दयें काशिता स्वागत का काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता ससनी जिवी म्हाका लाभो कुर्साल जीवर पिलो आत्मान सोसून जीव अर्पून तुकाच पेटोवन दिलो तुजे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काळ जालो तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काळ जालो जेजू मोगा जेजू दया मुझे दयें काशिता स्वागत का काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता प्रार्थुया भौमगाळ बापा सांजूता देवाच्या जैत्यवंत मरणापासोत या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला आणि तू घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेन कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर ताचे भाशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दया करून बसया. सांजुदाच्या पूण शेताक परत तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां सगळ्यांक हांव स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरांचेर मीस
9 आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 वरांचेर कुमसारा, 10:30 वरांचेर मीस, 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर्व यात्रिकांक जेवणाची विलेवारी आसतली. आमच्या स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भौतीक वस्तू तुमी घेवं येत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक पिडेक, भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसां आनी तशेंच तेसावां ऑफिसान तुमी दिवयेत, थंयसर ते स्विकार करतात. तुमकां कावन्सिलींग गरज आसा जाल्यार तुमकां समेस्तांक तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन मेळटा. व्हडल्या पाद्रवाचे नंबर तुमचे कडेन आसा, तांकां फोन करून अपॉयंटमेंट तुमी काण घेवं येत. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तें तुमी दिवयेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावोंक तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबलेव, कुमगार तसली बरी कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा. त्या लेखान जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. मूडबिद्री आळवास आस्पत्रेंतावन होमिओपॅथीक डॉक्टरां आनी तशेंच नर्सां हांगासर येतात. हांगासर म्हज्या दाव्या कडच्या त्या बिल्डिंगांत थंयसर तुमकां ती मेळटलीं. तुमचे पिडा सांगून तांचे कडच्यान वखदां तुमी आपणावयेत. आनी तशेंच हर एका मंगळारा सकाळीं 9:30 ते 10:30 वरां पर्यंत ये मिटींग आसा. अल्कोहॉलीक एनॉनिमस मिटींग आसा. आनी थंयसर कोण अल्कोहॉलीक पिडेस्त आसात ह्या तुमकां कळीत आसात जाल्यार तांकां थंय धाडून तांचे ताका तांच्या त्या पिडेक सुडका तांणी जोडून घेवयेत. आमच्या फिरगजेचें यात्रीक बुलेटीन आमच्या व्हडल्या फेस्ताच्या संदर्भार आमी भायर काडटा. त्या खातीर ताका लेखान तुमकां दिवंक आसात जाल्यार अर्गां पाठोवंक आसात जाल्यार सांजुदाक तुमी बरोवन दिवयेत. ह्या दुसरें कितेंय तुमची खावनां आनी कितें आसा बरोवणूक आसा तें बरोवन आमकां दिल्यार ताचेर आमी फायज करतले. तशेंच आमकां सामुहीक खाजरां आसा केल्यांत. येदोळूच 2 जोडी खाजरां हांगासर नांवां दाखल केल्यांत. आनी तुमकां तुमच्या घरांनी जर तर खाजरां आसात जाल्यार हांगासर करिजे म्हणून ह्या पुणशेतांत करिजे म्हण तुमकां भोगता जाल्यार आनी तशेंच तुमच्या सैरी दैरी कोणी आसात जाल्यार हांगासर खाजर जावचें आसात जाल्यार तांणी तांचें नांव दाखल करचें. आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर आनी स्पॉन्सरांची नांवां आपयतना तांणी ती जर तर हांगा आसात जाल्यार तांणी येवन तांची मानाची वात फादर रोशन डिकोन्नातान तांणी स्विकार करची. मॅक्सन टावरो सांतेकट्टे आयचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. प्रमीत मॅक्सिम वेगस वामंजूर दुबाई आयचें वॉर्न स्पॉन्सर केलां. आनी एक किरांतान एक दानी नांव नाका म्हण तांणी सांगलां. जॉर्ज डिसोजा मुंबई आनी तशेंच लॉरेन्स फर्नांडीसाच्या त्या उडासा खातीर जॉय आनी लॉय फर्नांडीस मुंबई. आनी बेळमान तांणी एका दानीन आपणाचें नांव नाका म्हणून दान दिलां जेवणा खातीर. आनी तशेंच आलोरा जोआन्ना डिसोजा बाज्जोडी हांच्या उडासा खातीर जेवणाक दान दिलां. आनी एकान नांव नाका म्हणून राणी परतावन एक दान दिलां. सिसिल्या आल्वारीस आपल्या बत्रे संबंदी किन्निगोळी हिणें दान दिलां. आनी तशेंच पवित्र काळजावाडो एकल्यान नांव नाका म्हणून जेवणाक दान दिलां. तशेंच आन्विल डिसोजा मुल्की हाणें दान दिलां जेवणाक. आनी आपोलीन सिक्वेरा पालाडका आनी तशेंच रायमंड सिक्वेरा पालाडका हांणी दान दिलां.
तांणी येवन कोणी आसत जाल्यार तांणी येवन तांची वात स्विकार करची. आनी आयचें जेवण तयार केल्लें आमच्या फिरगजीता नित्यादार वाड्याच्यांनी. नित्यादार वाड्याची गुरकारन तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तिच्या सांगाता वाड्याची साबार जाणां वावुरल्यांत तांचो सगळ्यांचो हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाच्या न्हू सर्गींचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. सांजूता देव सर्गा राजान जेजूच्या महिमेच्या जीवनपणाच्या महिमेंत आसून आमच्या पासत विनंती करता. सांजूता देवान हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गींची माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मरिफात आमी सांगता मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या गरण्याचो व्हड भाव तुका आमी हे आमचे मागणे भेटयता. धर्मदूत सांजूत देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. स्वता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परबीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं त्या बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बवडता उद्देशी तूं आतां खरेंच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आमी देवाच्या विनवणेन तुजे मरिफा दुपारच्या गरजो आनी यात्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतले म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या पवित्र आनी उदार खालसा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा आनी मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूता देवाक मागणे. ह्या संवसारीक जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या भगवंत देवा आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सडवंदराचो मोवाळ मोग जाणा जालोय ताच्या सरवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षांच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें तीर केलोय. बारीक कश्टार सोने सांपड निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरे शारती जावन आसाय. तुजे मजतीन बरो वचून ही म्हजी गरज हांव तुजे पुणशेताक पातयेन आयलां. जायत्या इराद्या खातीर ते सवां खातीर मागच्याक आमकां पोवणे आसा. थोडी ते सवां ह्या परी आसात. ह्या नव्या वेळार प्रत्येक करून 17 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर मागोन आसात. 5 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर मागोवंक आपण दितात. 8 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर मागोन आसात. 2 जाणां घर बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर मागोन आसात. 6 जाणां रीण फारीक करून कुरपा मेळोवंक मागोन आसात. एकल्याक जाग्याचे रेकॉर्ड्स बेगीन क्लियर जावंक. एकल्याक राग आनी द्वेश पयस जावंक. 13 जाणां बऱ्या सांबाळाचे काम फावो जावंक. 2 जाणां किडनीचे समस्येतावन परिहार मेळोवंक. 9 जाणां परगांवांची विजा फावो जावंक. 2 जाणां तोंडार आसलेली कथा नितळ जावंक. एकल्याक जाग्याचे वांटे कांय समस्या नासतना समाधानेन जावंक. 3 जाणां कातीची एलर्जी गूण जावंक. एकल्याच्या हार्टाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक. 4 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक. 8 जाणांक BP शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक. 7 जाणां अमल पेवणतावन सुटका मेळोवंक. 4 जाणां मतीक समाधान फावो जावंक. 2 जाणां दुश्ट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक. एकल्याक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक. 3 जाणां गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटीचे समस्या गूण जावंक. एकल्याक केस जडचे गूण जावंक. एकल्याचे थायरॉयड ऑपरेशन नासतना गूण जावंक.
एक 3 जाणांचे कोर्ट केसी तावन बेगीन इत्यार्थ जावंक 2 जाणां टायरॉयड पिडा गुण जावंक 6 जाणां हातापायांचे गांठी दुख गुण जावंक 38 जाणांनी तांच्या प्रत्येक गरजां खातीर मागोवंक आपण दिला. सांगताच ह्या नव्या वेळार प्रत्येक करून मनेस्त रॉय डिसोजा हाचे ब्लड कॅन्सर पेशंट तो जावन आसा हॉस्पिटलांत एडमीट जाला. ताचे स्टेम सेल ट्रान्सप्लांट जावंचार आसा. हें सगळें बऱ्या रितीन जावंक आनी बेगीनच ताणें बरी भलायकी जोडच्या खातीर ह्या वेळार आमी मागया. सांगात आस 3 वर्सांच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक एरनाक शिकोवंक मोतीक उजवाड दिवंक आनी बऱ्या शेगुणांनी ताणें वाडोवंक ही सर्व तेसावां आमी सांजुदा मरिफात जेजूच्या पांयतळी समर्पण करता आसतना आमच्या वैयक्तीक गरजो जेजू मुखार आमी हाडया. ह्या मौनपणांत विविध तेसावां खातीर मागोवंक आमी हांगासर जमल्या. ह्या पुणशेताक आमी आयल्या. देवान आमची मागणी आयक जाय म्हूण आमी आशेता. आमच्या जिवितांत बरेपण हाडी जाय म्हूण आमी आशेता. ह्या घडये बावाडताना आनी कालतेपणान आमचे सर्व गरजो आमचे तेसावां आमचे इरादे आमचे दूख बेजाराय आटेविटे अडचणी सगळे घडीभर आमच्या मतीच्या पड्ड्यार हाडया. सांजोता देवाचे नवें आमी करता आसतना ही सर्व आमची मागणी सर्व आमची प्रार्थना सांजोता देवा मुखांत जेजूच्या पांयतळी आमी भेटोवन दिवया. हात आमचे उबारया. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळा जेजू ह्या घडये ही तुजी मोगाची भुरगीं मागोन आसा त्या सर्व गरजांक तुका आनंदी. तूं तुज्या परगट मिसावान तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांचे मागणे तुवें आयकले. तांच्या गरजांक तूं पावलय. तांकां गूण केलें बरें केलें आशिर्वाद दिलें. उंड्या वाचलेचें जेवण वाडलें निराशी जाल्ल्यांक बरवशान भरलें. ही तुजी परजा तुजे मुखार आयिल्ली आसा. तांची मागणी ती भेटोवन आसात. सर्व तांची तेसावां तूं स्विकार कर म्हूण मागता. ह्या मरिफात तूं आमकां समाधान सदोसकाय फावो कर म्हूण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार सुनो. म्हज्या मोतीर काळो खाण म्हजो बावार्थ दंडाळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तलीक पदवेन पयस धांवडाय. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडलेल्यांक बरोवसो दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोगाळ मायपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातीनीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सोम्या जेजूचे महिमेंत आमेन. हे घडीभर सोम्यान आमकां केल्ल्या सर्व बेसावांचो आशिर्वादांचो उपकारांचो हे घडीभर उगडासाण जेजूक आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया. थोडे अर्गां उरले ह्या बटी आसात. एकल्याचे एलर्जी पिडा गुण जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. 8 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. 14 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. 6 जाणां परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. 13 जाणां परगांवाची विजा बेगीनच फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. एकल्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीन फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. 9 जाणां मागिल्ले उपकार फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. ह्या सर्व अर्गां ते सांगता आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडया. सांजोता देवाच्या पांयतळी आमी पावल्ल्या. हाच्या पयलीं आमी सबारपटी हांगासर आयल्यांत. ह्याच पोन शेतांत येवंत आमच्या मागणी आमी सोम्याक भेटयलेली. सांजोता देवा मुखांतर सोम्या लागीं आमी मागिल्लीं जायतीं तेसावां सोम्यान आमकां फावो केल्लीं आसा. ते घडीभर सर्व आमकां बरेंपण मेळिल्लीं सर्व घडितां सर्व उल्लेख हे घडीभर आमच्या मतीच्या पड्ड्यार हाडया. आनी ह्या सर्व बरेपणा खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आराधान तुका सोम्या जेजू. आराधान तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. नमस्कार तुका सोम्या जेजू. वाकणी तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त बोंडा पासो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया.
सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीचे कश्ट हळू कर पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक आदार फावो कर म्हूण मागता सक्कड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतले निवार म्हणून आमी तुजे लागीं मागता तुज्या मन्यार आनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बर्ती दी आनी बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय फावो कर म्हूण मागता आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाऊ भयणींचे सर्व ते सवां जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण मागता आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांची ते सवां आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर ते सवां तूं जारी कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता फावो ते जिणये सांगातीन मेळनासतना कश्टांच्या सर्व आमच्या भाऊ भयणीचेर तुजी दिश्ट घाल तांकां बरी जिणये सांगाती फावो कर बरें कुटुंब जिवीत जियोंक आदार फावो कर म्हूण मागता भुरग्यांचे देणे आशेतल्या सर्व काजारी जोडयांची बिरमत फाव तांच्या काजारी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय म्हूण मागता मरिये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक सांगता म्हणया नमान राणये काकुळटीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सन आमी तुका दान करता तर तो आमचे शिकय हे तुजे काकुळचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशे सुदेवी फळ जेजू आमकां दाखय ही दळी ही मोगाळी ही दुलबी ओंकार मरिये ह्या घडये प्रत्येक करून पिडेस्त भाऊ भयणी खातीर आमी मागोवंक मुखार सरता आसतना आमच्या आयकुडींत कांय तरी भलायकेंत ना आमी पिडा शिडा आसा दूख आसा ती सगळी ह्या घडये सांजू देवाच्या पांयतळी समर्पण करया जेजूचो धर्मदूत आपोस्तल जावन आसलो आमच्या ह्या गरजां खातीर प्रत्येक करून जेजू लागीं मागोवन दी आमकां गरज आसा आनी आमी कोणा खातीर मागोवन आसा तांकां बऱ्या भलायकेचे देणे बेगीन फावो जावन दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदार देवा बापा कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका आनी सोडवून दिवच्याक धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत आनी मनशा सैम घेवनसो तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर्व आमचे पिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवून धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा ज्या बळादीक पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मोतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचलेल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर पातकांतले नितळ जावन पिडे शिडेंतले गूण जावन बेगिनस्तांनी भलायकी जोडच्याक क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं सोमियाचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोमिया बावाडतांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नाटलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी आनी मना भेद पयस सरून एकामेका काळजांत तावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगत राव तांचे आदली भलायकी तांकां पाटी दी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत तो जेता निराश करताय ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्पदेदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपले नदर घालो आनी आपले शांती तो तुमकां दिव देवास एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे संगता तो आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तरून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमची राखण करूं
देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसाक उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं सर पदवेदार देवा असो बापा असो आनी पुता असो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसूं पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक आमकां समी आयती करया नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा वार्तां तुका सोमिया दिन वास्तां तुका धनिया वाकंतां तुका रस्तारा उल्लासतां कुर्पे सागोरा ना वार्तां तुका सोमिया दिन वास्तां तुका धनिया वाकंता तुका रस्तारा उल्लासता कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवता गाजयतां मैमतिंददा हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवता गाजयता मैमतिंददा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नामं तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुति तुका त्रिएक देवा नामं तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुति तुका त्रिएक देवा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा सर्पोद्वेदारा सर्पोद्वेदारा
दारा हालेलुया 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 अर्गासम्या अर्गासम्या हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया thank you Jesus thank you praise you hallelujah thank you Jesus worship you adore you hallelujah hallelujah hosanna 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 hallelujah hallelujah thank you Jesus hallelujah praise you hallelujah 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 आमचे दिश्ट सौम्याचेर आमी दवरया जेजूक आमी पळोवया एक घडीभर कीर्तन 84 सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुजे निवासस्थान सर्वेस्पराची अंगणा पळोवंक म्हजोत मोत्रेगान लासता म्हजे काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान गीत गायतात तुझ्या वेदी लागीं दळपरांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात ती बागी जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती बागी सडत सडत वेता ते सक्तेन ती मुखार वेतात दळबरांच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक जाकोबाच्या देवा म्हाका कांदी तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे काडचे कडे काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव आमचे सूर्यो आनी आमचे डाल कृपा आनी महिमा तो दिता दळबरांच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी सुमयाच्या हजारपणांत थोडो वेळ करसूंक आमी सांगता जमल्या सुमयाचो मोग आमच्या काळजांत ह्या घडी आमी अनुभव करून आसा ताच्या हजरपण आमचे मदें आमी ह्या घडी अनुभव करून आसा आमकां हर एकल्यांक तो पळयोवन आसा आमची बावुल्ली मुखामळां दुकानी भरलेले आमचे दोळे बेजारायन भरलेले आमचे काळीस पिडेशिडेनी भरलेली आमची कूड घुसपड गोंदळांनी भरलेली आमची मोत ह्या घडये हे सगळे जेजूच्या पांयांतळी आमी समर्पण करया लेट हिम टेक द टोटल कंट्रोल ऑफ आवर लायफ आमच्या सगळ्या जिविताचे हातोटी ह्या घडये जेजूच्या हातांत आमी दिवया Let us surrender ourselves at the feet of our Master. म्हज्या समयाच्या पांयांतळी म्हाकाच हांव समर्पण करूंक ह्या घडये आमकां समय ती करया जेन्ना आमच्या जिवितांत देव ताची सकत दाखयता जेन्ना आमच्या जिविताचेर देव हातोटी घेता सगळें बरें जाता म्हजे निर्धार बरे जातात म्हजी चिंतना बरी जाता म्हजी भलायकी बरी जाता म्हज्या मतींतले घुसपड गोंदळ पयस वचून नितळ जातात सगळें म्हजें जिवीत सुमयाच्या बेसावांनी भरलेलें जाता ह्या घडये आमकां समी संपूर्ण जेजूच्या पांयांतळी समर्पण करया मरी जेजूच्या पांयांतळी बसल्ली देवाचें उतार आयकून शाक्ती सांगता ताच्या पांयांतळी बसल्ली तें अपुट्ट जटमानसी सुगंध तेल हाड जेजूच्या पांयांतळी वतून आपल्या केसांनी पुसून सुमयाचो आशिर्वाद घेवन आपणाकच त्याच्या पांयांतळी समर्पण करचें प्रयत्न तिल्लें केलें आनी हाचो गुर्त जावन तिणें बरो वांटो विंसून काडला म्हणजे सांगलेली उतरां आमकां आमी उगडासा काडयेत आज आमी बरो वांटो विंसून काडला सुमया सांगता रावसो बरो वांटो सुमयाची बेसांवां घेवसो बरो वांटो सुमयातावन आशिर्वादा कुरपां घेवसो बरो वांटो सुमया सांगता म्हज्या काळजाची बोगणां वांटून घेवसो बरो वांटो आज हांवें विंसून काडला मोगाच्या इश्टान तेंच बोगणां हिंच बोगणां आज म्हजी आनी तुजी जावं दी ह्या घडये आमच्या समोर आसच्या जेजूतें आमचे दिश्ट आमी दवरनासा आमकां आमी जेजूच्या पांयांतळी समर्पण करनासा आमच्या काळजा मनाचें हर एक संगत जेजूक आमी वांटून घेवन आसा आमकां आमी जेजूक
आमकां आमचे वयर ताची हातोटी घेवच्याक आमकां आमी जेजूच्या हातांत दिवचे प्रयत्न करना आसा त्याचे समयाचे हजारपण आमचे मदें आमी बघता आसतना आमकां आमी जेजूक समर्पण करिया गव्या गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या तुका नमान करता आराधन वंदन करून आमकां आमी तुका समर्पण करता ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपोळून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता ये जेजू ख्रिस्त तूं सर्गींच्या सरपोळून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता ये पवित्र तूं सर्गींच्या सरपोळून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता हात उबारया हालेलुया 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 परत हालेलुया 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 आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता समया तुझ्या पांयातळी आमकां आमी समर्पण करता आमचे समर्पण तुका मेसवणेचें जावं दी आमच्या समर्पणा मरिफाद तुजी कृपा देणी आशिर्वादा आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत वाळोवन येवन दी आमच्या जिवितांत जायती घुसपड गोंदळ आसा निर्धार करूंक आमी सलवता बरें विंसून काडूंक आमी सलवता बऱ्या संगतीते आमची दिश्ट घालूंक आमी सलवता बरें उलोवंक आमी समजता सलवता बरें आयकूंक आमी सलवता हेच्या मरिफात विविध रितीच्या घुसपड गोंदळांत आमच्या हर एकल्याचें जिवीत वाळून आसा ह्या घडये सोम्या आमकां आमी तुका ह्या घडये समर्पण करता तुज्या पांयातळी आमकां आमी समर्पण करता ह्या समर्पणा मुखांतर तूं आमच्या जिविताची हातोटी घे तूं आमच्या जिवितांत राव तूं आमकां सांगात दी आनी ह्या मरिफात आमचें जिवीत बऱ्या संगतींतय आमी व्हरच्याक बऱ्या मेटांनी आमी चलच्याक तुज्या बेसांवांनी आमचें जिवीत सोबोवच्याक ह्या आराधना वेळार तुजी कृपा सकत आमकां फावो जावं दी ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवान समेस्त आमी बसया एक घडी बर प्रेज द लॉर्ड
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचे दिस्त येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या मतींत नाना रितीची चिंतना येवन आसूंक पुरो ह्या घडये. विविध राटावळी आमच्या जिवितांत आमच्या मतींत आसात, पण ह्या घडये सगळे राटावळी आमच्या मतींत घुसपड गोंधळाची चिंतना सगळी एक घडी भर देगेर आमी दवरया. ह्या घडये हांव आनी म्हजो जेजू आसा, हांव आनी म्हजो सोमी आसा. त्याचो सोमिया सांगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी आयकती करुया. कीर्तन 103:2 आमकां सांगता, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरो नाका. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरो नाका. पळय मोगाच्या इश्टानो, जेजू मुखार आसची आमी हरी एकली सोम्यान आमकां केल्ल्या बरेपणाचो एक घडी भर उगडास हाडूंक जाय. मनशा सैब आमचे सबारपटी आमी विसरता, सबारपटी आमी केतलें घेतलां हाचो आमकां उगडास नासतना जाता. आनी ह्या मरिफात आमी कितें करी जाय म्हण आसा तें करूंक आमी चलवता. किर्तनकार आमकां सांगता, केदींच ताणें केल्ले उपकार केदींच विसरा नाका. ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी हरी एकली स्तुती गीत गावंक मुखार सरता आसतना सोम्यान आमकां केल्ल्या बरेपणाचो एक घडी भर आमी उगडास काडूंक मुखार सरया. आमची जबाब सावंदी, अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें जिवीत आमकां फावो केल्ल्या खातीर, संस्कारा रुपी तुज्या कृपेन सक्तेन आशिर्वादांनी आमकां भरल्या खातीर, पवित्र पुस्तका मरिफात तुज्या उतरांनी आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर, संस्कारा रुपी आमकां कृपा देणी सकत फावो करताय देखून, क्रिस्ती बावार्थ जियोंक आमकां प्रेरण फावो करताय देखून, आमकां बगसून परत तुजी भुरगीं करताय देखून, परत आनी परत आमकां येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमच्या काळजांत बिडार करताय देखून, ह्या संवसारी जिवितांत तुवें आमकां दाखयल्ल्या विश्वासीपणा खातीर, आमच्या कुटुंबा मरिफात तुजो मोग आमचे थंय दाखयल्ल्या खातीर, आमी विसलेल्या बेसांत आमकां तिरासान समजणी फावो केल्ल्या खातीर, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची जबाबदारी पाळूंक आदार फावो केल्ल्या खातीर, आमी चलवतना निराशी जातना आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर, आमी पिडेंत पडतना आमकां गूण केल्ल्या खातीर, आमच्या वावराचेर आशिर्वादां घाल्ल्या खातीर, बरें प्रतिफळ आमकां फावो केल्ल्या खातीर, हे संवसारी जिवितांत गरज आसा तें देणी आमकां फावो केल्ल्या खातीर, विविध सकत विविध तालेंतां आमकां जाणवाय सक्ती संपदान फावो केल्ल्या खातीर, आमी मागिल्ले उपकार आमकां फावो केल्ल्या खातीर, हे सगळे बरेपण सोम्या तुजे तावन आयलां. बऱ्यांतलो बरो तूं बरो देव, आमचो मोग करचो देव, आमी मागिल्लें दिवचो देव. आनी देखून मोगाळा जेजू, ह्या घडये तुजे मुखार आसची आमी किर्तनकार आमकां आपण दिता. सकट आमी हरी एकल्यांनी सर्वेस्पराची तुजी स्तुती करूंक जाय. आमी तुवें केल्ले उपकार केदींच विसरा नाका म्हूण आमकां जागरणे दिता. तुवें केल्ले उपकार हर एक उपकार ह्या घडये जेजू आमी मानून घेता. आमच्या मतीच्या पड्ड्यार ते हाडून तुका आमी ह्या घडये ह्या स्तुती गितां मुखांत्र अर्गा दिवंक मुखार सरता. जय 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 दुनिया देवा, जय 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 कृष्णा राया, जय 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 दुनिया देवा, जय 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 कृष्णा राया, जय 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 पवित्र, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र,
जय 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 त्रिएक देवा। दिसू देला आयसो दिसू देला आमकां 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 सर्व मिळून गाऊया गीत सर्वेस्पराक जय जय सर्व मिळून गाऊया गीत सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 संगता क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र ज्ञान जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्र ज्ञान जय 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 त्रिएक देवा। मोग केला आमचो मोग दिला आमकां 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 काळजांत तावन गाऊया आमी सर्वेस्पराक जय जय काळजांत तावन गाऊया आमी सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र ज्ञान जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्र ज्ञान जय 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 त्रिएक देवा। पातकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां 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 खालत्या मनान गाऊया आमी सर्वेस्पराक जय जय खालत्या मनान गाऊया आमी सर्वेस्पराक जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र ज्ञान जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्र ज्ञान जय 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 त्रिएक देवा। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you अरगान समया अगलाब समया महिमा समया वंदन समया स्तुति समया हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, praise you, glorify, adore you, worship. Hallelujah 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 hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah 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 hallelujah.
आमचे दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. जेजूक आमी पळयोवन आसा, जेजूचेर आमची दिश्ट आमी लावन आसा. पवित्र पुस्तकांत एक व्यक्तीन जेजूचेर दिश्ट लायिल्ली. लुकास वाचेल अध्याय 22. थंयसर मोगाच्या इश्टानो, जेजूच्या मोगाच्या आपोस्तलान जेजूचेर एक दिश्ट लायिल्लें गडीत आमी वाचता. जेजूक धर्ण शिपायांच्या हातीन दिल्लो आनी ताका शिक्षा दिवच्या खातीर ते ओडून व्हरता आसतना तो व्यक्ती पयशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव करन गेल्लो, भियान म्हणले बरी गेल्लो. आनी त्या वेळार होय जेजू सांगत आसतालो न्ही गी म्हणून जायत्या जाणांनी ताका सांगलें, ताका वळखल्ले आनी म्हणलें होय जेजू सांगत आसतालो. पूण ताणें म्हणलें हांव ताका वळखच ना. आनी तिसरे फावटी ताणें 3 उतरां म्हणटा आसतना जेजून आपली दिश्ट त्या व्यक्तीचेर घाली. आमच्या मतींत ह्या घडी आमकां कळीत आसा कोण तो व्यक्ती. तो जावन आसलो जेजूचो मोगाचो आपोस्तल, फातयेणीचो आपोस्तल. तूं खडाप आनी तुजेर म्हजी धर्म सभाव बांदतलो म्हणून जेजून बरवशाची उतरां सांगिल्लो तो आपोस्तल. पूण ताच्या जिवितांत त्या सन्निवेशांत मोगाच्या इश्टानो जेजूक ताणें नेगार केलें. हांव ताका वळखच ना म्हणून ताणें इन्कार केलो. पूण निमाणें कितें जाता, जेजून ताची दिश्ट पेद्रूचेर घाल्लीस. पेद्रून केल्ली सूक, पेद्रून केल्ली ती सूक जेजू त्या मुखामळाच्या एका दृश्टेनंत पेद्रूक समजणी दिता. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, ते निमाणी वळ आमकां म्हणटा. आनी ह्या वेळार पेद्रूक उगडास आयलो, पेद्रूक उगडास आयलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजून ताका तूं 3 फावटी नेगार करतलो म्हणून सांगिल्लो उगडास आयलो. न्हय मोगाचें इश्ट, तितलो मात्र न्हय. पेद्रूक उगडास आयलो. त्या तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर तावन ताका आपयलेलो जेजू तोच, तो ताका उगडास आयलो. तबर पर्वतार रुपांतर जाता आसतना तो अनुभव दिल्लो जेजू तोच म्हणलो ताका उगडास आयलो. 5000 लोकांक वाडटा आसतना आजाप केल्लो जेजू तोच म्हणून ताका उगडास आयलो. उगडास आयलो. विविध गडितां ताका उगडासाक आयली. आनी देखून पेद्रू कितें करता, देगेन वेता आनी गळगळ्यान रडता. मोगाच्या इश्टानो, आज आमी ह्या देवड संख्यांत ह्याच पूण शेतान सोम्याच्या पांयांतळी आमी आसा. जेजू आमचेर दिश्ट लावन आसा, जेजू आमचेर दिश्ट लावन आसा. ह्या वेळार आमी कितें करीत जाय? ह्या वेळार पेद्रूक उगडास आयलेले बरी, हांवें उगडास काडी जाय. इन्कार केल्लेली ती गडितां, विरोध केल्लेली ती गडितां, म्हज्या सोम्याक म्हज्या देवाक दुखयलेली ती गडितां, म्हज्या सोम्याच्या वा सोम्यान दाखयलेल्या पवित्रपणांतावन पयस गेलेली ती गडितां. आज हांवें आनी तुवें एक गडीभर उगडासाक हाडन जेजू लागीं बोगसाणें मागोवंक आसा. पेद्रूक उगडास आयलो, पेद्रूक उगडास आयलो. न्हय त्या 3 फावटी नेगार केल्ल्या गडितांचो, पूण पेद्रूक उगडास आयलो. ताच्या जिवितांत ताणें सोलवणी केल्ल्या वा सोलवल्ल्या हर एका मेटांचो. मोगाच्या इश्टानो, आज हांव आनी तूं जेजू मुखार आसा. आज हांव आनी तूं सोम्या मुखार आसा. सोमी म्हाका आनी तुका ह्या घडये पळयोवन आसा. सोम्याची आनी म्हजी दिश्ट एकामेका मेळटा आसतना
म्हज्या मतीक म्हज्या काळजांत म्हाका कितें बगोन आसा वय हांव सोम्यातावन पयस पावलां वय हांव म्हज्या सोम्यातावन पयस पावलां हांवें म्हज्या सोम्याक इन्कार केला हांवें म्हज्या सोम्याक नेगारला आनी हाचे मरीफात म्हज्या पवित्रपणांतावन हांव पयस पावलां ह्या घडये जेजू मुखार आसाव आमी बगसाणे देवाचो धर्मार्थ आशिर्वाद देवाची काकुळट ती अपरिमीत मोगाच्या इश्टानो त्या काकुळटीवंत मोगांतलें बगसाणें आमकां मेळटा आसतना आमी परत सोम्याची जाता आमी परत सोम्याची जाता आज ह्या घडये तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक तें बगसाणें फावो करून दी आज ह्या घडये तो सोमी आमकां हर एकल्यांक ताच्या काकुळटीवंत मोगान भरून दी आज ह्या घडये म्हाका पळयोन आसो तो सोमी आमच्या काळजांतलें आमच्या जिवितांतलें हर एक मेळेपण पयस करून दी आमकां हर एकल्यांक पवित्रपणान आशिर्वादान भरून दी म्हणून ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया काकुत मुझी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दोन काणी तळमा काक हिमा प्रासर दोक काकुत मुझी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दोन काणी तळमा काक हिमा प्रासर दोक दुखेस्तानी खालत्या काळजाच्या सोम्या तू तिरस्कार करिना होम बलियो अर्पणा तुका मानवना तुका जाय खालते काळीस काकुत मुझी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दोन काणी तळमा काक हिमा प्रासर दोक आमची दिश्ट सोम्याचेर आमी दवर आसा सोमी आपले मोगाळ दिश्ट आमचे वयर घालून आसा कीर्तन 50 आनी एक आमकां सांगता एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो आत्मा म्हजे भितर घाल सोम्या मुखार आसची आमी हर एकली हीच कृपा ह्या घडये मागून घेवया एक निर्मळ काळीज रोसून दी नवो आत्मा म्हजे भितर घाल उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी सोडवणेचो संतोष ती सांबाळ काकुत मुझी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दोन काणी तळमा काक हिमा प्रासर दोक काकुत मुझी कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दोन काणी तळमा काक हिमा प्रासर दोक हिमा प्रासर दोक
प्रसरबो सर्व आम्ही दिबी गलिया आमचे हात आमी जोडया जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरया मत्तेवाच्या एवांजेलांत अध्याय 8 जेजून जायत्या पिडेस्तांक बरें करचे घडीत आमी वाचता ताणें खोडकाराक नितळ केलें शतपतीच्या साकराक तो बरो करता पितृच्या ससुमायंक तो बरो करता आनी अशें गूण करचे मिसांव मुखार सुनून वेता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता त्या सांजेच्या वेळार जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान आयलो जेजूक सोदून आयलो सबरांक गरज आशिल्ली भलायकी सबराक गरज आशिल्ले तांचे इतर गरजो आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसार धांवडयले आनी सर्व पिडा शिडा गूण केली लुकाच्या एवांजेलांत जेजू एक दैवीक वैज म्हणलें पिंतूर आमचे मुखार दवरता एवांजेलिस्ट तो एक दैवीक वैज लुकाचो एवांजेल आमकां सडीत गडीत आमकां जेजून गूण केल्ली गडीत आमचे मुखार दवरचे प्रयत्न करता आनी आमरिफात एकसत आमकां समजयता तो जावन आसा दैवीक वैज इज अ डिवायन हिलर हांगासर आसची आमी हरी एकली विविध रितीच्या अडचणेंत आमचे जिवीत आमी सांपडला कुडीची पिडा आसूंक पुरो मानसीक पिडा आसूंक पुरो विविध रितीची बोगणां आमच्या जिवितांत सडीत जाल्यांत आनी हाचे मरीफात आमी एका रितीन आमचें जिवीत घुस्पट गोंदळाचें जालां नासमाधानाचें जालां बेजारायेचें जालां ह्या सकाळींच्या वेळार सोम्याचो अनभोग जोडूंक आमचे सगळे उणेपण सोम्या मुखार समर्पण कर ताचे तावन बेसांवां घेवंक आमी हांगासर आयिल्ले आसा ह्या घडये प्रत्येक करून येवकारिस्तांतलो सोमी आमकां हरी एकल्यांक बरेंपण दिवंक आशेता येवकारिस्तांतलो सोमी आमकां हरी एकल्यांक आपटोवंक आशेता येवकारिस्तांतलो सोमी आमकां हरी एकल्यांक जिवीत दिवंक आशेता आमची पिडा शिडा आसूंक पुरो आमचे मोतीचे समस्या आसूंक पुरो आनी कितें समस्यांत आमी कश्टून आसां ह्या आमच्या तेसवा खातीर ह्या घडये सोम्या लागीं आमी मागया मोगाचे इश्टा ह्या घडये सोम्या लागीं आमी मागया तोचो सोमी आमकां हरी एकल्यांक ताच्या दैवीक सक्तेन आमकां बरेपणान बरोवन दी ही पवित्र उदक आमचेर शिंपटायत आसतना तोचो सोमी ताचे दैवीक स्पर्श आमच्या कुडीक फावो करून दी त्या दैवीक स्पर्शान आमकां हर एकल्यांक गरज आसा ती सुटका सोडवून आमकां फावो जावन दी आमकां गरज आसा ते बऱ्या भलायकेचे देणे आमकां फावो जावन दी आमकां गरज आसा ते सगळे बरेपण आमकां फावो जावन दी म्हूण ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया हात आमचे उबारया जेजूची स्तुती आमी करया जेजू लागीं उलो मारया सोमी आमकां सांबाळवर आमकां आदार दी कुमो कर म्हूण आमी मागया हालेलुया 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 मोगळा जेजू ह्या घडये ही तुजी परसा तुजे मुखार दिव्यांनी आसा हात उबारून तांच्या गरजां खातीर मागोवंक मुखार सरता हे पवित्र उदक आमी तांचेर शिंपटायत आसतना
तुझे स्पर्श आमकां तूं फावो कर. तूं आमचो दैवीक वैज सोम्या. तुझ्या लागीं आयल्या हर एकल्याक दिल्ली भलायकी तूं आमकांय फावो कर. आमच्या खायांत वाकात जा. आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी तुझें पवित्र रगत वाळून दी आनी आमरी फात आमकां हर एकल्याक कुडीचो सुशेग मोतीचो सुशेग फावो जावन दी म्हूण आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैवी शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैवी शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू. आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, दैवी स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, दैवी स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे हात जेजू मुखार आमी उक्ते दवरया. सोम्यातान वळटा ती कृपा ह्या घडी आमची करून घेवया. ह्या मेजारतावन सोमी हर एकल्याक आमकां आशिर्वाद दिवन आसा. ह्या मेजारतावन सोम्याची कृपा ह्या घडये वळोवन आसा. सोमी आमकां हर एकल्यांक ह्या घडी आशिर्वाद दिवन आसा. आमकां गरज आसा ती आत्मीक सकत ह्या घडये जेजू दिवन आसा. ती आमच्या मध्ये आमी अनुभव करचे प्रयत्न करया. तोच सोमी आमकां हर एकल्यांक हे घडये ताच्या विशेष आशिर्वादान भरच्याक आयतो जाला. आमच्या हर एकल्याचेर पवित्र तेलाची मागणी करच्या मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां भरच्याक जेजू आयतो जाला. आमकां आमी जेजूक समर्पण करता आसतना सोम्याची कृपा देणी ह्या घडये विशेष करून आमची करून घेता आसतना आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक आमी जागो दिवचे प्रयत्न करया. लेट अस सरेंडर. सोम्याक आमकां आमी समर्पण करया. मोगाचे इश्टानो, आमचे स्थिती ह्या संवसारांत आमी कितेंच करूंक शकना. म्हजी जाणवाई, म्हजी सकत, म्हजे इन्फ्लुएन्स, म्हजे दौलात देवा मुखार कितेंच न्हय. म्हजे स्थकी हांव कितेंच करूंक शकना. जें कितें हांव करता जाल्यार तें सगळें देवाच्या महिमेन जावन आसा. आज हें सत आमच्या मतींत आमी स्पश्ट दवरूंक जाय. आनी जेन्ना हें सत म्हाका कळीत जाता, म्हाकाच हांव सोम्याच्या पांयतळी समर्पण करूंक साध्य जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, मरिये मायेक विंचून काडटा आसतना ती बरी खबर तिच्या कानांत घालता आसतना तिच्या मतीच्या समजणेंत कितेंच तिका गेलें ना. निमाणें ती म्हणाली, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. हें जावन आसलें समर्पण तिचें. आनी देखून तिच्या जिवितांत देवान दाखयलेली वाट विशिश्ट आनी विचित्र.
आज हांवें आनी तुवें जेजू मुखार आमी समजोवचे प्रयत्न करया. जेजू लागीं आमी सांगया, जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुजें येवजन म्हज्या जिवितांत जावं. आय सरेंडर माय सेल्फ टू यू. हांव म्हाकाच तुका ह्या घडये समर्पण करता. म्हज्या जिवितांत कश्ट येताना, म्हज्या जिवितांत दूख येताना, म्हज्या जिवितांत सलवणी येताना हें तुजें येवजन म्हणलें हांव स्विकार करता. म्हज्या जिवितांत तूं म्हाका संतोष दिताना, दादोसकाय दिताना, प्रतिफळ दिता आसतना, आशिर्वादांनी भरता आसतना हें सगळें तुजें येवजन म्हूण हांव मानून घेता. ह्या घडये तूं म्हाका आशिर्वादीत कर, तूं म्हाका आशिर्वादीत कर. ह्या पवित्र तेलांत तूं म्हाका मागता आसतना तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हज्या जिवितांत स्विकार करूंक म्हाका आशिर्वादीत कर. म्हाकाच हांवें तुका समर्पण करूंक तूं स्विकार आदार दी. आनी ह्या घडये सोमया तूंच म्हाका सगळें बरेंपण फावो कर म्हूण मागता हांव. दातारा कृपेचा सागरा सर्गीचा रस्तारा आत्म्या पदवेदारा देण्याचा दातारा कृपेचा सागरा सर्गीचा रस्तारा आत्म्या पदवेदारा जनवाईन तुझ्या बरमोनात मुझ्या कृपेन बरमाका दिव तुका सेवा. जनवाईन तुझ्या बरमोनाक मुझ्या कृपेन बरमाका दिव तुका सेवा. देण्याच्या दातारा कृपेचा सागरा सर्गीचा रस्तारा आत्म्या पदवेदारा. गुणकर दुबाव पयसकर वाईटा विघ्नांतले सदा सुणीवा. भावार्थ गुणकर दुबाव पयसकर वाईटा विघ्नांतले सदा सुणीवा. देण्याच्या दातारा कृपेचा सागरा सर्गीचा रस्तारा आत्म्या पदवेदारा. सोमयाची स्तुती आमी करया. सोमयातान कृपा आनी सकत आमी मागून घेवया. असो सोमी आमकां हर एकल्या गरज आसा ती संपूर्ण सकत फावो करून दी.
आमकां स्वामी सोमयाच्या पांयांतळी समर्पण करच्याक सगळ्या समर्पणा मुखांतर स्वामी आमकां हर एकल्याक हातोटी करच्याक आमचे चिंतना आमचो वावर आमचे निर्धार सगळे सोमयाच्या बेसावांनी भरच्याक आमकां गरज आसा ते आदार या घडये मागून घेवया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व आम्ही दिबी घालया. मगाच्या इश्टान ह्या घडये आराधनाच्या निमाण्या वाट्यार आमी आसा. आमच्या काळजा मनाचे हर एक इरादे जेजू मुखार ह्या घडये दवरया. विविध तेसावां विविध इरादे विविध अडचणी आमच्या जिवितांत आसात. हे सगळी घेवन आमी जेजूच्या पांयांतळी आयल्या. ह्या घडये जेजू आमकां आयकोन आसा. जेजू आमकां आयकोन आसा. मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमच्या कुटुंबांनी मोग बक्षाणे राजी संदान हे वाडोवन दी. आमची कुटुंबां बावाडती प्रेरीत जेजू प्रेरीत जावन दी. आमच्या कुटुंबांनी आसचे राग द्वेषाची बोगणां नापैंस जावन दी म्हूण ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया. पती पत्नी मदलो संबंध बरो जावन दी. ल्हान ल्हान कारणाक लागून ह्या दिसांनी विच्छेदनां चडून आसात. आमचो अहंकाराची उतरां आनी कितें सक्ती आमच्या मतींत आमी दवरना हाचे मरिफात आमचें कुटुंबा जिवीत बंगस्थळाचें जालां. ह्या घडये विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या वेगळासाराच्या वाटेर आसच्या सर्व जोड्यांक सोमया तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तांकां गरज आसा ती कुमूक आदार बेसावां तूं फावो कर. तांणी घेतिल्ल्या त्या बेसांत तांकां ताची पवित्रताय समजूंक मोतीक जाणवाय फावो कर म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यां बाळांक सोमया जेजू तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. आमच्या भुरग्यांचें भविश्य रुपीत करच्या खातीर विविध सॅक्रिफीस त्याग आमी वडिलांक करूनच आसा. आमच्या भुरग्यांक सोमया तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तांच्या जिवितांत गरज आसा तें सगळें बरेंपण तांकां तूं फावो कर. खोट्या संगतींतावन विविध नकारात्मक संगतीक तांणी लब्ध नशें तुजें तें एकवटीत रावूंक तूं तांकां आशिर्वाद आनी बर म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जाणां खातीर आमी मागता तांचो फुडार बरो कर सोमया. प्रत्येक करून ह्या दिसांनी जायतीं जाणां बरी काम मेळच्या खातीर मागोंक सांगूनच आसात. ह्या सर्व व्यक्तीक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता सोमया बरो फुडार तूं तांकां दाखय. बरे जिणे सांगातीन सोदून आसात ह्या सर्वांक एक बरें कुटुंब जिवीत तूं फावो कर म्हूण सोमया आमी तुज्या लागीं मागता. आज ह्या आराधना वेळी प्रत्येक करून विशेष करून आमी मागता सर्व इंजिनियर्सां पासत. आमच्या समाजांत ह्या इंजिनियर्सांनी केल्लो वावर वर्त जावन आसा. हर एका क्षेत्रांत इंजिनियर्स वावर करनासात आनी हाचे मरिफात आमच्या जिवितांत विविध रितींनी तांचे तावन आमकां कुमोक लाभल्या. ह्या घडये हे सर्व इंजिनियर्स पासत आनी सांगात इंजिनियरींग शिकून आसच्या सर्व विद्यार्थी पासत आमी सोमया तुजे लागीं मागता. तांचे मरिफात समाजांत बरेपण जावन दी. तांकां गरज आसा ती मोतीची जाणवाय ती मोतीची सुडसुडाय तांकां तूं फावो कर. तांच्या बऱ्या योजना मुखांतर क्रियात्मक योजना मुखांतर तांच्या वावरांत तांकां बरो प्रतिफळ आनी बरेंपण फावो कर म्हूण आमी प्रत्येक करून सोमया तुज्या लागीं मागता. आमचो दिसपट्टो वावर सोमया तुज्या पांयांतळी आमी दवरता. आमच्या घरांत वावर आसा, कृशीचो वावर आसा,
आमी ऑफिसांत वावर करता आमचेच व्यापार वहिवाट आमचे बिझनेस आसा मगळा जेजू हें सगळें तूं बरें कर ह्या वावरा मुखांतर आमकां गरज आसा तो आदार कुमोग सगळें तूं आमकां फावो कर म्हूण सोमी आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व मलगड्या व्यक्तींक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना तांच्या ह्या उतार प्रायर तांकां तूं सांबाळून वर तांच्या भुरग्यांत हांव तांच्या कुटुंबादारांत हांव लक्षिल्यांत हांव तांकां गरज आसा तो आदार सांगतपण मोग इश्टगात तांकां मेळा शंकर पिडेस्त भाऊ भयणी खातीर आमी मागता आसतना बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां फावो कर प्रत्येक करून मगळा जेजू कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट नासच्या जायत्या लोकांक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयां तळे समर्पण करता खरी एक दीस म्हणले बरी ही पिडा वाडोवनूच आसा आनी हाचे मरीफात आमची कुटुंबां सबार लोक ह्या दिसांनी कश्ट नासात मगळा जेजू ह्या कर्गांतले आमकां निवार म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमच्या वैयक्तीक जिवितांत विविध रितीच्या समस्यांनी आमकां रेवड गेला जावंक पुरो सारके निर्धार करूंक आमी कश्ट नासाव आर्थीक समस्या आमकां आसूंक पुरो रिलेशनशिप्स संबंधाचे इश्यूज आसूंक पुरो आमच्या जिवितांत मगळा जेजू हे सगळे तूं बरें कर बरो निर्धार करूंक बऱ्या संगतींत गमन व्हरूंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर ह्या पुणशेतांत सेवा दिवच्या याजकांक धार्मिकांक लायक मुखेल्यांक सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता विविध रितीची सेवा हांचे मरीफात ह्या फिरगजेंत लाभून आसा तांकां सर्वांक तांच्या बऱ्या वावराक लागून बरो प्रतिफळ फावो कर म्हूण आमी मागता ह्या पुणशेताक आमी मागणें करूंक येता म्हणटा आसतना जायत्या जाणांनी आमचे लागीं मागोंक सांगलां आमचे खातीर मागा म्हणून आमकां फाटल्या दिसांनी आमच्या कानांत घाल्लीं ती उतरां आमी उगडासा काडयेत ह्या सर व्यक्तींक आमी मोती काडया आनी तांच्याय गरजा खातीर आमी मागया आमचे सर्व गरजो जेजूक समर्पण कर सोम्याची बेसांवां घेवंक आमकां सामी आयती करया ये देवोड़ा सक्रामेंटा साष्टांग नमन करूया पूर्वील्या त्या रूपांबोला नव्यो रीती आदाया सलवण वेचास्कत विष्णू भावार्थाचे बोळे जशे बापा तशेंच पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता हे सोम्या जेजू क्रिस्त ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना सौम्या करगामी दिव्या धनिया कामी नावाळ्या कृत्याताची नियाळामी स्तुती गीतामी गाव्या ताळ्याक ताळे मेळोव्या वाजंत्रा वाजोन नासया पदवी आनी महिमा ताची
व्हडा ताळ्यान वाकनिया अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांता दूख दिन वाजता उपकार तुजो बावुडता गोपान तुज्या जियेता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांता तुका दिन वाजता उपकार तुजे बावुडता गोपान तुज्या जियेता मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां भगवान जोत्ता देवा आम बसोवन कर भगवान कुसाचे कुरवेन निरमका आमचे देवा आमचे दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र नावे आमेन.